म्हाका खबर आसा की गेल्ल्या 3 दीस पयलीं असेंब्ली चालू आशिल्ली आनी असेंब्लीचो वेव्हार जो सगळो बिजनेस जाल्ले कडेन आसा तो सगळो तुमी पळयल्ले कडेन आसा. एक सांगपाची गोश्ट म्हणजे मुद्दम की पयलीं म्हणजे ही 3 दिसांची असेंब्ली इतलो मोठो बिजनेस दवरून 3 दिसां भितर काबार करपाची 3 दिसां भितर सगळी म्हणजे असेंब्ली गुंडाळून घेवपाचो प्रयत्न सरकारान केल्ले कडेन आसा. हे खंय तरी बरोबर दिसना. आयज गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांनी वेगवेगळे विशय आसात आनी ते विशय जेन्ना आमी फुडें घेवन वतात प्रत्येक गोंयच्या लोकांचे जेन्ना विचार जाता त्या विशयाक खंय तरी तेजेर विचारणी सरणी करपाची थोडे तरी अवधी जाय पडटा. गव्हर्मेंटाच्या ह्या 3 असेंब्ली भितर ताणें जवळ जवळ 20 बिलां फाटल्या 2 दिसांनी इंट्रोड्यूस केली फटाफट आनी तातूंत भितर ती असेंब्ली सुद्दां चलतना फातोडे 4-5 म्हणल्यार सुद्दां चल्ले कडेन आसा. म्हणजे सकाळची 11:30 चालू जाता ती सामकी दुसऱ्या दिसा फातोडे 4 ते 5 वरां चल्ले कडेन आसा. फाटले 3 दीस असेंब्ली जाल्ले कडेन आसा आनी तातूंतल्यान आमच्या मुखार कांय बिल्स आयिल्ले कडेन आनी जेन्ना बील आयलां एक बील आमकां जे पळोवपाक मेळटा तें भुमिपुत्रा. आज खास करून ह्याच बिलाचेर हांव विचार उलोवपाक लागून तुमचे कडेन रावल्ले कडेन आसा. सांगपाची गोश्ट इतलीच की बील हें जेन्ना आमकां फातोडे 4-4:30 वरांचेर आमच्या हाती पडलें दुसऱ्या दिसा परत 11-11:30 वरांचेर असेंब्ली घरा वचपाचें परत तातूंत लक्ष घालपाचें परत येवपाचें तातूंत भितर त्या बिलां एक्झॅक्ट कितें हाडलां गव्हर्मेंटान हें पळोवपाक सुद्दां आमकां तितून अवधी मेळ्ळे कडेन ना. आनी म्हणूनच ओपोजिशनांनी जो काल पार्ट जो प्ले केल्ले कडेन आसा तेंच्यान वॉकआवट करपाचें कारण इतलेंच आशिल्लें की खंयचीच बिल जी आमचे कडेन हाडले जितले हाडले कडेन आसले तेजेर पळोवपाची संदी सुद्दां आमकां दिल्ले कडेन नासली काल. खंयच्याच बिलाचेर थोडें तरी डिस्कशन जावपाक जाय आनी तें डिस्कशन न जाल्ल्या कारणांतल्यान आमी काल तेजेर वॉकआवट केल्लें. काल आयले नंतर परत आमच्या भितर सारकें सुद्दां पळयलें ते बिलां भितर कितें आसलें तर आयज सांगपाचो उद्देश इतलोच की पयलीं म्हणल्यार हें जें बील हाडलां भुमिपुत्रा अधिकारिता बील 2021 ह्या हाडपाचो नेमको गव्हर्मेंटाचो उद्देश कितें हेजे फाटलें सारांश कितें हें आयज पर्यंत आमकां म्हणजे आतां म्हणजे दिश्टी पडना एक्झॅक्ट कितें सांगपाक सोदता तें. जो भुमिपुत्र ह्या गोंयची भुमीचो पयलीं सगळें निगडीत आसा. आयज हे भुमिपुत्राची आयडेंटिटी खऱ्या अर्थान हें सरकार जें आसा तें फाटले 30 वर्सांचे जे कोण हांगा रावता तांकां हांगा परत भुमिपुत्र म्हणून तांची आयडेंटिटी काबार करपाक सोदता काय कितें हो एक खंय तरी प्रश्नचिन्ह आसा. कारण भुमिपुत्र ह्या ही गोंयची भुमी कशी वचल्या परशुरामाची भुमी कशी वचून घेतले कडेन आसा हें त्या आद्य भुमिपुत्राच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसूं आनी आयज तें ट्रेडिशन फुडें वचपाक जाय. आनी अशें आसतना ह्या वेळाचेर जर सरकार हें बील हाडून जर ह्या लोकांचें विशय म्हणजे अस्तित्व काबार करपाक सोदता जाल्यार ही खंय तरी चुकीची गोश्ट आसा. आनी ताका लागून हांव पयलींच फावटी तुमकां सांगूंक सोदतां की हो भुमिपुत्र अधिकारिता जो विशय आसा हो जो शब्द आसा भुमिपुत्र म्हणून तो सर्वसामान्य पयलीं सरकारान हातूंतलो तेजो उपयोग करून घेवचो न्ही ह्या बिला खातीर. बिलाचेर आमचे विरोध ना पूण बील विरोध नासतना सुद्दां कांय बील आसा हाजे पयलीं बी आयिल्ले कडेन आसा. पयलींचे बील आयिल्ले आशिल्ले ते आमचे गोवा रेग्युलेशनचे आशिल्ले ऑन एराची जी घरां आशिल्लीं ती आमकां 2016 बील हाडलें आनी 2018 ते अमेंड केल्ले कडेन आशिल्लें. त्या बिलाच्या अंतर्गत कितलीशीच गोश्टी आसात ज्यो आज पर्यंत जितलीशीच एप्लिकेशन लोक गव्हर्मेंटा कडेन पावले कडेन आसा तेजेर अजून पर्यंत क्लियरिटी काय आयिल्ले कडेन ना. त्या लोकांची कामां जी आसात त्या लोकांची एप्लिकेशन तशीच पेंडींग आसा. सादारण म्हाजी म्हायती प्रमाणे सादारण गोंयाक पर्यंत टोटल 9,000 ते 9,500 बिलां एप्लिकेशन पेंडींग आसा. सावथाक जवळ 4-4,500 तशीच नॉर्थाक 4-4,500 सादारण 9,000 पेंडींग आसा. सो खंय तरी हो विशय बरोबर दिसना आनी ताका लागून वर्ड भुमिपुत्रा जो आसा तो सरकाराक हांव पयलीं हें करता की सरकारान वर्ड भुमिपुत्रा जर काडना जायत जाल्यार ह्या बिलाचेर आमकां स्ट्रॉंग अपोज आमकां घेवचो पडटलो. आमी पळयतात की मुणकार एक्ट आयलो टेनन्सी एक्ट आयलो कोड ऑफ कॉमनदाचो तेजो हें जालो फॉरेस्ट एक्ट आयलो आनी हे वेगवेगळ्या एक्टाच्या माध्यमांतल्यान अनऑथरायज घरां आसात ती ऑथरायज करपा खातीर तो एक्ट आयलो. जाल्यार हें सगळें करता आसतना त्या एक्टा अंतर्गत जितली गोश्टी आयिल्ल्यो त्यो आयज पर्यंत सरकारान कितले क्लियर केल्ले कडेन आसा का त्याच एक्टा भितर थोडंफार अमेंडमेंट करून हे जे लोक 30 वर्सां फाटीं सरकार जे बसपाक मेळटा तांकां बसपाक मेळटा काय मेळना हेजेर विचार करपाक शकता काय शकना. सो खंय तरी सरकारा खातीर हांव इतलें सांगता हें करपाक जायना. आमगेलो सादी इश्यू सांगता तुमकां साळावली इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल 40 वर्सां फाटले लोक 40 ते 48 वर्सां लोक साळावली इरिगेशन ज्या लोकांनी आपली भूमी दिली ज्या लोकांनी आपली भूमी शाळेच्या प्रोजेक्टा खातीर दिली आनी तांकां ते दुसरे कडेन वसयल्ले कडेन आसा आयज पर्यंत तांचे विशय जे आसा ते सरकारान सॉल्व करपाक शकले ना. जाल्यार 30 वर्सां नंतर जे लोक हांगा रावता 30 वर्सां नंतर जे लोक हांगा रावता म्हणटा पळय जाल्यार ह्या लोकां खातीर सरकार एक्झॅक्ट कितें करचो सोदता. आमचें ना ह्या लोकांनी आतां 30 वर्सां ह्या गोंया खातीर कितें तरी दिल्ले कडेन आसा आमी ना म्हणना पूण भुमिपुत्र लावन जेन्ना आपलो विशय घेता तेन्ना खंय तरी सरकार ह्या विशयाक वेगळी चालन दिवपाचो प्रयत्न करता कळ्ळें. सो म्हाजें इतलेंच सांगपाचें विशय आसा की ह्यो ज्यो विशय आसा आज इवन ST SC OBC ह्या लोकांक 1968 डॉक्युमेंट अजून मागतात
तेंची प्रूव करपाक फाल्यां तुका तुका एसटी घेतलो ओबीसी घेतलो एससी खंयची सर्टिफिकेट घेतली जाल्यार 1968चे कितें एविडन्स तुमचे मागतात सो हो एविडन्स मागता आसतना सुद्दां आमकां ह्या लोकांक भरपूर त्रास जाता आसतना आनी 30 वर्सांच्या भितर तुमी कितें करूंक सोदता ते सरकाराक म्हाजो ठाम विरोध आसा जर तरी सुद्दां ह्या बिलाचे सरकार फुडें वचपाक सोदता जाल्यार आमचो आनी आमचे जे बाकीचे जे लोक आसात ते ह्या बिलाच्या अंतर्गत उठाव जरूर करतले हितून कसलोच संदेह ना सो आयची ह्या हितूंतल्यान हांव इतलें सांगूंक सोदता की भुमिपुत्र वर्ड जो ह्या बिलां भितर यूज केल्ले कडेन आसा हो वर्ड काडचो आनी हेजी पळय आयडेंटिटी आमची जी लिपोवच्या म्हणजे गोंयची बाकीच्या लोकांची जावं ते खंयच्याय समाजाची आमची आद्य आमी जे एसटी लोक आसा प्लस बाकीचे खूब जे गोंयांत पयलीं साकून रावत आयिल्ले कडेन आसा ह्या लोकांची जी आयडेंटिटी लिपोवपाची प्रयत्न केल्ले कडेन आसा ही करून घेवची न्ही आमी ते खपोवन घेवची ना ते सांगपाक सोदता थँक्यू तुमचो ओपोज आहे बिलाक न्ही ह्या बिलाक आमचो स्ट्रॉंग ओपोज आसतलो बिलाक ओपोज काय भूमिपुत्र शब्दाक ओपोज ना बिल सुद्दां ह्या हाडपाची गरज नाशिल्ली जे आमचे अनथरायज बिल मेळ्ळेले पयलीं 2016 काडलें आनी 18 पेमेंट केल्ले कडेन आसा ते बिल सुद्दां तातूंत थोडेफार ते रिकमेंडेशन केल्ले जाल्यार ह्या लोकांक कशें बसोवपा ते बसून घेवपाक मेळटलें सरकाराचो विशय कसो आसा सरकार ह्या लोकांक बसून घेवन आतां फुडले 5 म्हयन्यांनी आतां इलेक्शन आसा सो ही जी फॅमिली आसा सादारण 9,000 फॅमिली आसा दोनी वटेच्यान हांव नॉर्थ टू सावथ सांगता ते हे फॅमिलीक ताचो खंय तरी फायदो जातलो आनी तो फायद्यान तो एक वोट बँक सरकार सोदता अशें म्हाका दिसपाक लागले कडेन आसा आतां सरळ सांगपाक म्हळ्यार की आज त्याच बिलां भितर जर पयलीं जर एमेंड केले आशिल्ले जाल्यार खुबशे विशय क्लियर करपाक जातालो आयज म्हाका दिसता ज्या ट्रेजरी बँकेंतल्यान जेन्ना हे बिल आयिल्ले कडेन आसा तेच लोकांक खबर ना एक्झॅक्टली बिल म्हणपाचें काय ना म्हणपाचें तेच लोकांक खबर ना गेले एक म्हणजे बिल दवरचे पयलीं एक वर बरोबर लोकांक जर विशय खबर ना तांकां विचारले जाल्यार ते हांवें कोणा कडेन कांय लोकां कडेन चवकशी केली हांव नांवां एक्सप्रेस करना पूण कांय लोकां कडेन विचारपूस केली त्याच लोकांक ते म्हणटात ना कांय अशें केलें ना तशें केलें ना तांकां कांय खबर ना सो कोणाक दाखोवन आनी कोणाक लिपोवन सरकार कितें करूं सोदता इतलोच म्हाजें आसा कितें डिसएडवांटेजीस आहा बिलाचे हां वॉट इज द डिसएडवांटेजीस डिसएडवांटेज म्हणजे भूमिपुत्र म्हणल्यार की ह्या गोंयचे पयले मूळ भूमिपुत्र आमी जे आसात तेंची पयली आयडेंटिटी काबार जाली म्हणजे तेंची आमकां सगळ्या बरोबर म्हणजे जे आयज आउटसायडर लोक जे हांगा सेटल जाल्ले कडेन पळय हांगा जे गोंयांत जे लोक सेटल जाल्ले कडेन आसात ते मॅक्झिमम लोकांक व्हड प्रॉब्लेम आसतना इतलें तरी क्लियर आसा पण आउटसायडर जे लोक जे हांगा सेटल जाल्ले कडेन आसा गेली 30-35 वर्सां पयलीं ह्या लोकांच्या बऱ्या खातीर तेंचे विचार केल्ले कडेन आसा तेंची करचो ना अशें आमी म्हणना हांव सगळें सांगता पूण हे करता आसतना ताका जे बाकीची फाटली ज्यो केसीस आसा म्हणजे फाटली जे बिला अंतर्गत जितली पळय केसीस हांगा पेंडींग उरले कडेन आसा ह्यो पेंडींग केसी आसा त्यो गव्हर्मेंटान पयलीं क्लियर करच्यो तुका अशें म्हणपाचें आसा की जे 30 वर्सांचे सेटल जाल्ले लोक आहा तांकां सरकार आतां भूमिपुत्र थारावपाक लागला ऑलरेडी जालें न्हू हो जेन्ना एक्ट हांगा आयिल्ले कडेन आसा तांकां ऑलरेडी थारायलें आनी थारावपाक लागलें काय थारायल्ले कडेन आसा सो हें जावपाक जायना आणि आता तुम्ही म्हणता जे मूळ भूमिपुत्र काय पाहिजे ना ना मूळ भूमिपुत्र काय फायदा मूळ भूमिपुत्र आपल्या ऑलरेडी पाहत फॉर एक्झाम्पल आता हांगा कोण कोणा प्रॉब्लेम जाता हांगा कोमनदाची जमीन वतली हांगा सरकाराची जमीन असली वतली हांगा बाकी टॅनन्सी जमीन असली वतली भाडकार कोण प्रायवेट भाडकार आसा तांची जमीन असली जो कोण टॅनंट आसा तो वतलो सगळ्यात मुख्य म्हळ्यार आतां तातूंत भितर येयला की टॅनंट सुद्दां आसल्यार तो जर उरता थोडे ते हांगा उरता ते सुद्दां ताका ते लागू जाले म्हणजे कितें जाता आज फाल्यांच्यान सगळें टॅलंट कोण पण आसा ते फाल्यां रोखडे कोण भाडोत्री सुद्दां रावता पळय न्ही त्या लोकांक सुद्दां लागू जालें ते फाल्यां ताका उपकर काडटले आतां एक सपोज तूं ओनर आसा आनी तुजी तूं कोण घरांत भाड्यान रावता इतलीं वर्सां जाल्यार तूं ताका आज फाल्यां चल म्हणटलो पूण तो दुसरो आज फाल्यां वायट दाखयतलो वायट जेन्ना दाखयता तू कितें सांगतलो ओके पडलो कारण एक्ट काडलो म्हणटा तांकां तूं कांय सांगूंक शकपाना सो तांचे खातीर हांव विचार करपाक नाका म्हणटा विचार करपाक जाय पूण अशें करून बिल हाडून नाका ते गोश्टी दुस्पागोळ करून चड करची न्ही फाटली जी पयलींचे कितें विशय आसा तेजे क्लियरिटी पयलीं सरकारान दिवची आनी जाय जाल्यार फुडें विशय करचो आनी हाडपाक जाय तशें गरज नाशिल्ली बिलाची आतां ते कोणाक लागून हाडला कशें लागून हाडला हे ट्रेजरी बेंचार बसलेल्या लोकांक भरपूर बरी खबर आसा कितें हांव सांगूं शकता पूण आतां हो जो भुमिपुत्र हो शब्द जो वापरला तो म्हणजे एकेतर अशें दिसता की तो त्या अर्थाचो म्हणजे त्या शब्दाचो अर्थ कळना काय कितें असो एक विचार येता मग कोणाक कळना तो आतां सरकाराक कळनासतलो हां जाणी जे बील तयार केलां तांकां कदाचित सरकाराक कळनासतलो अशें म्हाका दिसता आतां जेंका कोणाक कळटलें पळय न्हू ते येवन हांगा उलयतले आयज हांव उलयतले फाल्यां आनी कोण उलयतले जेंका कोणाक कळटा ते इतले सगळे विशय इतले सरकाराक हो विशय कळनासलो तातूंत कोमनिदाद जाग्यांचेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा कोमदा जाग्याचेर खुबशे कडेन जमनी लोकांनी म्हणजे गर्भनात रावता खूब कडेन ती रेग्युलर जाल्ले कडेन ना पूण ते आतां हातूंतल्यान रेग्युलर करून घेतली न्ही ते मग कशें जावपाचें घेतली म्हणून काय ना पूण ते इतली थोडे आतां कोमदा तुमकां सांगपा नाका कसो वेव्हार चलता तो कोमनदादीचो आनी बाकी सगळो वेव्हार कसो तुमकां सांगपा नाका तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हाज्या तोंडांतल्यान तुमी तें ओपन करून घेवची न्ही आं सो सगळ्यां खातीर हो जो विशय आसा तो सगळ्यां खातीर मारक आसा इतलें म्हाका दिसता